फाटल्या कांय दिसांनी पावस सुरू जाल्ल्या पासून गोंयान शेकड्यांनी न्ही जर हजारांनी झाडां पडलीं आसतलीं वेगवेगळ्या जाग्यांनी ऑल ओवर गोवा आनी खास करून काल आनी भरपूर झाडां पडल्या. पूण एक अशें झाड आसा जें काल पडलें आनी तें झाड पडले नंतर अक्षरशः त्या गांवांतलो लोक हळहळो आनी कितलेशेच लोक तांकां इमोशनल हें जालें आनी कितल्योश्योच एक्टिविटी सुरू जाल्यो तें झाड सांबाळपा खातीर. इवन प्रयत्न जाले तें झाड रिवायव करपाक शक्य आसा काय तें पळोवपा खातीर प्रयत्न जाले. वॉट्सॅप ग्रूप तयार जाले की जें झाड सेव करपा खातीर आमी कितें करपाक शकता. सो अशे तरेच्यो खूब घडामोडी कालच्यान घडत आसा. अशें कितें आसा ह्या झाडां भितर की एका झाडा खातीर इतल्यो सामक्यो घडामोडी चालू आसा आनी इतले लोक सामके इमोशनल जाल्या अशें कितें आसा. हांव आसा दिवाडे आनी दिवाडेचें म्हाज्या फाटल्यान हें जें झाड दिश्टी पडटा तें आंब्याचें झाड. हें झाड काल कोसळ्ळें. आतां हे झाडाची इम्पॉर्टन्स म्हणजे अशें म्हणटात की हें जें आंबाचें झाड आसा तें एक आयकॉनीक झाड आनी हें दिवाडेची आयडेंटिटी अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. अशे तरेचें हें झाड जें दिवाडेचो जो प्लेन स्टार्ट जाता जे फेरी कडच्यान दिवाडे एक्चुअल मेन गांवान वतना वाटेर जो प्लेन लागता शेतां लागता त्या शेतां भितर एकमेव अशें एक व्हडलें झाड तें आंब्याचें आशिल्लें आनी तें इमिजिएटली दोळ्यान भरतालें आनी तें इतलें सुंदर दिसतालें आनी ताजे सकयल पेड आशिल्लें. सो हें पेड इतलें आनी हें झाड इतलें लोकांक आवडटालें की तें कितलेशेच एडवर्टायजमेंटा भितर हें झाड घेतिल्लें आसा आनी तें इतलें झाड फेमस जाला ऑल ओवर इंडियेन म्हणल्यार जाता. इवन फायंडींग फॅनी म्हणून एक मुवी आयली त्या मुवी भितर हें झाड भरपूर आसा यूज केल्लें आसा. सो अशे तरेचें हें आयकॉनीक अशें झाड दिवाडेचें तें काल कोसळ्ळें आनी लोक खूब हळहळे लोकांक खूब दूख जालें आनी प्रत्येक जाण म्हणपा लागलें बाबा हें झाड गोंयची आनी दिवाडेची आयडेंटिटी आसा आनी तें उरपा जाय आशिल्लें. म्हजें नांव जॉन लिनो आनी हांव दिवाडेचो आनी हो आमचो सदांचो वाट पणजे वचपाक येवपाक आनी सांजचो वॉकाकूय येताले वेताले आमी आनी एवरी डे आमी तें हें पळयताले झाड. खूब लोक हांगा टुअर्स बस खूब येवन हांगा रावताले विसव घेताले कितें एक्सप्लेन करताले आनी हो दिवाडे सारको इम्पॉर्टंट कसो जाल्लो. हांगा जायते एड हाच्याचो एड आनी कसलो कसलो जायते भरपूर एड काडले हांगा आनी फेमस कहो ट्री ताका आतां काल पडलो आनी आतां आमकां खूब दूख जालें. पडून सगल्यांनी सोशल मिडियाचेर घातले मागीर कोणाक विचारले ते रिस्टोर करूंक घातले जाल्यार पूण मागीर तें जायना म्हणून घालें रिस्टोर करूंक जावचें ना. आतां फुडें म्हाका दिसता एक कितें कसलें पूण आंब्याचें झाड पोतून घालपाचें आनी करपाचें ताका. तें जेन्ना हें आंब्याचें झाड पळय पडलां ताजे वरवीं एक दिवाडेची एक आयडेंटिटी कशी जाली आनी जे कोण शुटिंगाक येता पिकनिकेक येता दॅट येवन तिसोर थारोवन घेवप बसप आनी तें झाडाचें इतलें फामाद जालें आख्ख्या संवसाराक पावलें आनी तें झाडाचें 100 वर्सां वयर तरी आसूंक जाय ह्या आंब्याक त्या झाडाक. आनी मागीर पंचायतीन तें पेड बांदलेलें झाडाचें आनी तातूंत आनी कितें आमी आतां डॅनियल डिसूजा हाडलेलो बॉटनिक ताजें एडवायस घेवपाक पूण आतां पंचायत आनी येदाद यूथ एसोसिएशन आनी लायक मायंडेड सगल्यांक घेवन तें रिस्टोरेशन परतें तें एक बाग ताजो आहा तो हिन ताका मातसो जीव आहा आनी तो परतें तें रिप्लांट हें करून आमकां सांगलां ताणें कितें करपा तें आनी तो येतलो आनी एक पोर्शन ताजें उबें करपाचें आनी ताका चड करून म्हणटा तो फांटे येतले आनी येत ना जायत जाल्यार देन वील हॅव टू रिप्लेस दॅट विथ सम अदर ट्री. तें झाड आंब्याचें आहलें तें घोंटां म्हणून जातालें पळय तसलें आनी ती झाड सारकी शेड दिताली सगल्याक आनी यू कुडंट मिस दॅट. दिवार तर पासून तुका हें करूंक जाय त्या झाडा कडेन यो म्हणटाले. सो दॅट वॉज एन एड्रेस फॉर दिवार. गांवच्या लोकांक फिलींग जालें वायट म्हणजे दे फेल्ट दॅट अरे हें झाड जें आमकां शेतान वेता तेन्ना एक सावळी दिताले बसपाक जेवणाच्या टायमार
वो कित्याक फुटबॉल मॅची चलतली तेन्ना सगळे भुरगे थंयसर आपणाचें पार्किंग करतले स्कूटर बिस्टर बसपाक आनी कोणीय तर दिवाडे ट्युरिस्ट बसना आयले जाल्यार ते वचून थिंगा विजीट करतले. आतां आमी जे पळयलें हो आयकॉनीक आंबो आनी आंब्याचें झाड दिवाडेचें जें काल कोसळ्ळें, आतां ताज्याच कुशीन आनीक एक अशेच तरेची हेरिटेज स्ट्रक्चर आसा आनी तें म्हणजे दवर्णे. हें आतां दिश्टी पडटा म्हज्या फाटल्यान, तें ताका म्हणटात दवर्णे. आनी दवर्णे आनी हो आंबो दोनांचें कनेक्शन आसा. अशें म्हणटात ही दोनांची ही जवळ जवळ 100 वर्सां पयलीं आसतली हें दवर्णे बांदिल्लें आनी तेन्ना आंबोय आसतलो असो अदमास आसा. आनी ताजी जी हो जो दवर्णे आसा तें दिवाडेच्या जी वाट आसा फेरी कडच्यान दिवाडे गांवांत वचपाची त्या मदीं एक 2 किलोमिटरचो एक वाट आसा, मागीर शेतांतल्यान वचचें पडटा. सो लोक जेन्ना माथ्यार वजे घेवन पयलीं वताले एक 20-50 वर्सां वयर पयलीं, तेन्ना माथ्यार वचन जेन्ना जड जातालें तांकां माथ्या वयले मजे ल्हव करपा खातीर अशी गोंयान सगळे कडेन आसा. ज्या ज्या सगळे गांवांनी वाटेर जे हाजे कडेन गांवा कडेन वतना वाटेर अशी दवर्णे आसा आनी तातूंतलें अशें हें एक दवर्णे आसा. जेन्ना ते लोक हांगा आपल्याचें वजें काडून ह्याचे वयर माथ्यार दवरताले आनी ह्या आंब्या मुळ्यां वचून बसताले, रेस्ट घेताले, कितें जेवण कितें हाडलें जाल्यार खाताले आनी परत वाटेर लागताले. सो इतलें हें कनेक्शन हें आंब्याचें आनी दवर्ण्याचें आनी हें इतलें इम्पॉर्टंट आसा हें दवर्णे सांबाळप. कारण हें कितलेशेच पयलींचे जे आमचे जाणटेले आशिल्ले तांणी हें दवर्णे यूज केलां आसतलें आनी हांगा बसून तांच्यानी सामान दवरून हांगा तेंच्यांनी बसून रेस्ट घेतला आसतलें. सो हे दवर्णे आयज जसो आंबो निग्लेक्ट जावन हो पडलो तसोच हें दवर्णे बीन सामकें निग्लेक्टेड स्टेजीन आसा. इतली वायट परिस्थिती हाजी आसा, हाजें कंप्लीट वेजिटेशन जाल्लें आसा आनी हांगा तुमी पळयतलें हांगा कंप्लीट फुडलीं सामकें झुडपांनी तें दवर्णे ना जाल्लें सामकें लिपून गेल्लें आसा आनी ताका कोण पळयना, ताजें कसलेंच कुयदाद जायना. सो आनी अशेंच जसो आंबो कोसळ्ळो आनी काबार जालो तसोच आनी कांय वर्सां जर हें दवर्ण्याचें जर आमी जर प्रॉपर कॅर घेतली ना जाल्यार हें दवर्णे कोसळून वतलें आनी एक गोंयची हेरिटेज आनी दिवाडेची इम्पॉर्टंट हेरिटेज ना जातली.